तरणाट्यांमदी गुन्यांवकारी वाडपाक बेरोजगारी जबाबदार. तरणाट्यांमदी वाडत चल्ल्या निर्शेवणी. काँग्रेसीन नोंदयलां आपलें निरीक्षण. गोंयांत फॉर्मेलिनान परतून शिरकाव केल्ल्याचोय केलो दावो. वेरोड्यांत जावंक लागला कोयराचो दोंगर. 2 मेल्ली गोरवांय सापडली कोयरा राशी कडेन. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तोंड धांपून कित्याक? तिडकल्ल्या थळाव्यांनी विचारला सरकाराक प्रस्न. रासयचे जेटीक लोटलीकारांनी केलो खर विरोध. सागरमाला प्रकल्पांतर्गत माल देंवोवपाक बांदता जेटी. लोटलेचे दुसरे वास्को जावंक दिवचे नात. निशेधाच्या घोशणांनी गाजयली ग्रामसभा. मडगांवकारांनी मनयले पुरुमेताचे फेस्त. घरातल्या वस्तूंचो पुरुमेत करपाक मेळचो म्हण पावसांतल्या खाशेल्या फेस्ताचे केलें आयोजन. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. बेरोजगारीन गोंयच्या तरणाट्यांक गुन्यांवकारीच्या जगान ओडल्यात. नोकरी वा बोल्सान पयशे नाशिल्ल्यान तरणाटे गुन्यांव करपाक वा खून करपाक फाटीं फुडें जायनात. रिवोणेचे चलयेच्या मरणाचेर काँग्रेसीन उक्तायल्ली ही प्रतिक्रिया. शुक्रारा 30 वर्सां पिरायेची चलयेची कूड रिवोणा मेळ्ळी. गुन्यांवकाराक पुलिसांनी 24 वरां भितर अटक केलो. ताका लागून गोंय पुलिसांचे काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान अभिनंदन केलां. गुन्यांवकारी प्रकरणां हाताळपाक सरकारान पुलिसांक मेकळीक दिवपाक जाय. अशे तरेच्या गुन्यांवकारीक बेरोजगारी जबाबदार आशिल्ल्यान हे समस्ये कडेन सरकारान गंभीरतायेन पळोवपाक जाय अशें गिरीशान म्हटलां. आमचे तरणाटे हे भुरगे कित्याक जॉबा खातीर फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसात. ही फ्रस्ट्रेशन कशी जाता की तो मर्डर करपाक पर्यंत पावता. गोंय अशें पयलीं नाशिल्लें. ह्यो खबरी आमी गोंयच्या भायल्यान आयकूं येताले. आमकां व्हडले व्हडले प्रदेशांतल्यान आयकूं येताल्यो अश्यो. पूण ह्या हितूंक सरकारान लक्ष घालचें. आमचे तरणाट्यांक अशें फ्रस्ट्रेशन कित्याक येता आनी तरणाटे मर्डर करपाचे हेजेर सुद्दां अशें कित्याक पावता. एक तितूंतल्यान दुबाव येता तो म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लम प्रामुख्यान. आनी दुसरें म्हणजे गरिबी, पयशे नाशिल्ले. सो पयशां खातीर मर्डर करप आनी एक मासूम चेडवाक सारकें जे चेडवाचे बावडे तांकां मदत करताले पयशे दिवन ताजो एक बळी वयता. हें दुख्ख जाता. गोंयकारांच्या मानगुटीर बसपाक परतून फॉर्मेलिनाचें भूत आयलां अशें गिरीश म्हणटा. काँग्रेसीन मुड्डुश्यो आनी बांगड्यांचेर फॉर्मेलिन टेस्टी घेतल्यो. मुड्डुश्यांनी कितें मेळूंक ना, पूण बांगड्यांनी फॉर्मेलिन सांपडिल्ल्याचो ताणें दावो केला. गोंयकारांचे भलायकीची गंभीरतायेन काळजी घेवपाचें ताणें मुख्यमंत्र्यांक आवाहन केलां. काँग्रेस ह्या फुडें अशे तरेच्यो चांचण्यो घेतली अशी शिटकावणी गिरीशान दिल्या. काल आमी आमच्या पयशांनी 600 रुपयांचें नुस्तें घेतलें. म्हणजे उदे मुड्डोश्यो आनी बांगडे हेका 600 रुपया पडले. आनी ते लॅबांक टेस्टिंगाक जेन्ना आमी धाडलें तेका जवळ जवळ दोनूय रिपोर्ट करपाक 1652 रुपया. एक रेप्युटेड मडगांवची लॅब जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अप्रुवली त्या हेका आसा आनी खूब वर्सांची पयलींची लॅब. फक्त त्या लॅबाचें नांव इतल्याच खातीर एनावन्स करना की त्या लॅबाक फालच्यान गव्हर्मेंट सोंपोवपा लागतलो. जे फीश माफिया आसात ते तांकां हॅरस करपा लागतले. मुड्डेशा भितर नॅगेटीव मेळटा म्हणजे फॉर्मेलिन प्रेझन्स मेळना. म्हणजे खंयचो पॉयंट सुद्दां रिपोर्ट सेज इट्स not traceable, not detected. Report is not detected. Whereas mackerel बांगडे 2 म्हणजे 2 ppm ते. आता हे 2 ppm फॉर्मेलिन जे प्रेझेन्स मेळ्ळा तेजेर हांव चड भाश्य करपाक उलयना. हांव सरकाराचेर सोडटा. सरकाराच्यो ज्यो एजन्सी आसा तेजेर सोडटा. पूण सरकारा कडेन एकूच मागणी करता. मुख्यमंत्री, फिशरीज मिनिस्टर आनीक हेल्थ मिनिस्टर, तुमी मातशे तरी सेन्सिटीव जायात. मनासारकी खाती मेळूंक नाशिल्ल्यान मंत्रिमंडळात अस्वस्थताय पातळ्ळ्या अशें गिरीशाचें म्हणणें. गोंयची अर्थीक स्थिती कोसळ्ळ्या. गोंय 16 कोटींच्या रिणांत बुडलां अशें ताचें म्हणणें. पळयात. सरकारान काल एक जायरात इश्यू केल्ल्या जातूंतल्यान ते 10 वर्सांचे बॉन्ड्स सेल करतात जवळ जवळ 100 कोटीची. सरकार फायनान्शियली स्ट्रॉंग आसा म्हणून एक वटच्यान ते सांगत आसात. केंद्र सरकारा कडल्यान आमकां पयशे येतात पूण केंद्र सरकार आमकां मदत करता म्हणून सांगत आसात. आनी दुसरे वटेच्यान तुमी सरकाराची सेक्युरिटीज विकून तुमी पयशे रेज करपाक तुमी जायरात दिल्ली आसा की आमची जी फायनान्शियल पोजिशन जी कॉलॅप्स जाल्ली आशिल्ली ती घडी अजुनूय जाग्यार बसलेली ना
आनी त्या हेजेर म्हाका दिसता सरकारान जनतेक सांगचें सद्याक फायनान्शियल पोजिशन कितें आसता. तुमकां बेश्टेच लोन काडपाक मेळटा म्हणून तुमी लोन जवळ जवळ 16,000 कोटीचो लोन ऑलरेडी आसा. प्रत्येक नागरिकाच्या माथ्यार ऑलरेडी लोन सरकारान काडलेलो आसा. सद्या जें कॅबिनेट आसा हें लूटमार कॅबिनेट आनी ते लूटमार कॅबिनेटून परत कन्फर्म तेच करतात. जेन्ना पोर्टफोलियो डिस्ट्रिब्युशन जाल्यो त्या पोर्टफोलियोक आपल्याक जाय ती पोर्टफोलियो मेळना म्हणून आयज जो बोवाळ कॅबिनेटांत चल्ला की तांकां लोकांचें काम करपाचें पडना, लोकांक कितें बरें करपाचें तें पडना, ते आपली बॉल्सां कशीं भरतले, खंयचे पोर्टफोलियोक चड पयशे करपाक मेळटात ते पोर्टफोलियो आयज मंत्र्यांक जाय. कशें करून ते मुख्यमंत्र्याचेर दबाव हाडटात आपल्याक हें दियात म्हणून पोर्टफोलियो जे जाय आसते. सो गव्हर्मेंटान इमिजिएटली आपल्याल्या फायनान्शियल पोजिशन जी आसा तेजेर एक व्हायट पेपर रिलीज करचो. गोंयच्या लोकांकूय कळचें, लोकांकूय तुमी विश्वासान घेयात, बेश्टेच उठ सूट तुमी लोन काडीत रावं नाका. आमचो खबराकार समीप नार्वेकारा बरोबर आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. वेरोडेचे कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेटी कडेन उडयतल्या कोयर आनी पेड्ड्यार वखदांच्या राशीक लागून कुंकळकार फुर्योज जाल्यात. ह्या कोयरा कडेन 2 गोरवांय मरून पडल्यात. ह्या प्रकाराचेर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तोंड धापून वोगी कित्याक असो प्रश्न थळावी विचारपाक लागल्यात. पळयात हे देखावे पळयात. पावसात ह्या कोयरा दोंगराची घाण व्हावत गांवांत येता आनी तशें जालें जाल्यार लोकांचे भलायकेक धोको आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें. हो कोयर जाता तितले बेगीन हांगाच्यान काडून व्हरचो आनी कोयर उडोवप्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी फुडें येवंक लागल्या. थळाव्यांक कितें म्हणपाचें आसा पळयात. हजार्डस वेस्टाचे लिचेट जे पळय आसा ते आमच्या उदकान वचून आतां कॉन्सन्ट्रेट जातलें कित्याक उदक वॉल्यूम कमी जाल्लो आसा गरमेचे खातीर. मे मंथ जाल्लो आसा ताका लागून वॉटर बेज कमी जातली आनी तातूंतल्यान कॉन्सन्ट्रेशन वाडलें की ना एक म्हणल्यार एनिमल्स मरपाक शकतात. कित्याक पयलीं अशींच मरताले आमी ते फोंडाऱ्यांनी कितलींशीं अशीं कॅरकेसीस मेळयली. दुसरें म्हणल्यार वखदां आज जी पळयली आसात मर्लीन म्हण कितें तरी बरयलें आसा खंयची कंपनी कितें ती पळोवची पडटली. कित्याक हे कंपनीन ती थोडी आसा ती पळोवपाक गेल्यार सिल्ड दिसतात सारकी, म्हणजे ती वेळे एक्सपायर जाल्यार ती थंय उडयल्ली आसतली किंवा तांचो बॅच फॉल्टी आसतलो म्हणून उडयल्ली आसतली. पूण हे भाशेन डिस्पोज करप नासता. हें पळोवपाचें कारण म्हणल्यार इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हें तें पळोवपाक जाय आशिल्लें. आतां तिसरी गोश्ट थंय लागींच एक तुका कॅरकस दिश्टी पडटा. जी पळय वखद पळयलें आहा थंय तुका एक गोरवाचें तुका कॅरकस दिश्टी पडटा. हाजो अर्थ असो जावपाक शकता की ती मेडिसीन खावन किंवा तो हजार्डस वेस्ट जो पळय भायर उडयल्लो आसा तो तातूंतल्यान तें उदक पळय पडलां तें पिवन ती मरपाक शकतात. आनी एकच ना ती 2 कॅरकेसीस आसा. हो अर्थ आमी काडपाक शकतात. आमचे कुंकळचे गांवांतले जे पळय कोणूय पण नागरीक पळय आसा ताका केन्ना पॉयजनींग जावपाक दिवपाना. तशेंच आमचें गांव आमी पॉयजनींग करपाक दिवपाक जायना. आनी तशेंच आमची जी पळय गोरवां पळय आसात, आमची जी पळय झाडां पळय आसात, मुळां पळय आसात, तुयी आमी पेड्ड्यार करपाक दिवपाक जायनात. आमी ताका लागून आमी सगळ्यांनी एकठांय रावपाक जाय. एक पेपराचो पीस जर तूं सारको डिस्पोज करना, वेस्ट पळय आसा तो वेस्ट मॅनेजमेंट टुडे गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इज सपोज टू बी लुकिंग अबाउट. आनी जरी तरी आमी म्हगेलो एक पेपर लेगीत हांगाच्यान थंय उडयलो जाल्यार ते विचारतात. जर तरी कोणालें छापिल्लें खंयचेय कंपनीचें नांव छापिल्लो तो पेपर जर खंय मेळ्ळो ते विचारतात तूं जो वेस्ट हांगा कसो पावलो, तुवें कसो डिस्पोज करूं ना. जर तर तुवें म्हणलें आमी हे एजन्सीक आउटसोर्स केल्लो आसा, ते म्हणटात ते एजन्सी आउटसोर्स केला तेमी व्हरून थंय कसो उडयलो म्हणजे ती एजन्सी सारकी करना. तेजें मॉनिटरींग गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान करपाक. आज जर तर वखदां आमकां थंय मेळिल्लीं आसा गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान वचून तें पळोवपाचें तें तांगेलें कार्य तें करनात. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड निदिल्लो आसा आनी निदिल्लो आसा देखून आज संसद्यार आमगेलो उजो पेटला. ही गत जाल्ली आसा आमची. इतलो तेंप जालो संसद्याचेर ते आतां प्रॉब्लेम सॉल्व कर म्हणटात. हायक्वीप म्हणून व्हडलें इक्विपमेंट हाडपाक गेलें तें काडून विजिलन्साक घातलें कित्याक मोबिलायजेशन फंड घेतलो मंत्री आहा तो पयशे घेवन गेले. अशी परिस्थिती आमची. म्हणजे कचऱ्याचेर लेगीत मंत्री आहा ते पयशे करपाक सुटल्यात पूण लोकांक मारून घालतात. हे इंडस्ट्रियल इस्टेट फाटल्यान ओपन स्पेस आहा थिंगा हे तेणी वेस्ट घायला, हजार्ड वेस्ट घायला आनी प्लस गुडी घायले जायत्यो. आनी हेजेर जायते आतां फॉर एग्जाम्पल हांव कितें म्हणटा ते खावन गोर मेली आनी समज ती आनी समज मायग्रंट बी आहा त्यो थिंगा सा कितें खायली आनी कितें केली गांवां मेल्यार व्हडलो प्रॉब्लेम जालें. थोडा चड व्हडलो प्रॉब्लेम. आतां आमी कितें म्हणटा हेजे आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान इमिडिएटली एक्शन घेवचें. हे सगळे फॉर्मासी चॅक करचें कोणाक एक्सपायर या कोणाक ना एक्सपायर या ते. आनी जरी तरी हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एक्शन घेवन जायत जाल्यार आमी मुखार वतले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. काँग्रेसीन भाजपाचेर सणसणीत आरोप केला.
विरोधी आमदाराक हांयस दाखोवन हातासपाक म्हणत वा ताका राजकारणांतल्यान पुरायपणान सोंपोवपा खातीर भाजपान खंय 3 पॅकेजी तयार केल्यात. पयले पॅकेजीन 40 कोटींची ऑफर, जातूंत अतिरिक्त 5 कोटी वावुरप्यांक शांत करपा खातीर वेंचणुकीचो खर्च आनी खंयच्याय मंडळाचें अध्यक्षपद मेळटा. दुसरे पॅकेजीत 20 कोटी अधिक 5 कोटी वावुरप्यांक शांत करपा खातीर वेंचणुकीचो खर्च आनी मंत्रीपद मेळटा. जाल्यार तिसरे पॅकेजीन 60 कोटी घेवप आनी राजकारणांतल्यान संन्यास घेवन कायमचो घरा बसप. काँग्रेसीचे आनीकय आमदार भाजपात येवपाचे आसात अशें गोंय भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकार सेगीतपणान सांगत आयला. ताका लागून काँग्रेसीचे हेर आमदार पक्षांतच रावतले काय कितें हें निश्चितपणान सांगपाक शकना अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान म्हटलां. तरीकय आशिल्ले आमदार पक्ष सोडून वचचे नात अशी आस्त ताका आसा. तशी BJPन सद्या गोंयांत पॅकेज केल्ली आसा आनी ते खुबश्या आमदारांक अप्रोच जाता, इन्क्लुडींग आमच्या आमदारांक. आनी ती पॅकेजी बरी पॅकेज हें केल्ली आसता. पॅकेज ए अशी केल्यार जो आमदार फुटपाक सोदता ताका डायरेक्ट 40 crores आनीक प्लस 5 कोटी आपल्या वर्करांक थंड करपाक. त्या भायर इलेक्शनाक तेजो खर्च आनी इलेक्ट जाले जाल्यार चॅरमॅनशीप, ताका मंत्रीपद ना. हो पॅकेज ए. मागीर तागेली दुसरी पॅकेज आसा, पॅकेज 2, जाका पॅकेज बी म्हणटा आमी. ती पॅकेज 20 crores प्लस 5 crores वर्करांक थंड करपाक आनीक इलेक्शनाक खर्च आनी इलेक्ट जातकर मिनिस्ट्री. आनीक तिसरी पॅकेज केल्या. ही पॅकेज तेणी जी पयली गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजां केल्ली VRS, ती पॅकेज तेणी परत आमदारांक केल्ली आसा की ती पॅकेजीक अमावंट 60 crores 60 crores दिवपाचे. ताका आनी वर्करांक बी थंड करपा आनी कांय पयशे ना. आनी तेणें राजकारणांतल्यान कुशीक सरपाचें. ते परत तिकेट बी मागप ना, कॉर्पोरेशन ना, कांय ना. ही डायरेक्ट 60 crores. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लोटलीकारांनी रासयचे जेटीक विरोध केलो. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत जेटीक विरोध करपा खातीर मोठ्या संख्येन लोक जमिल्ले. सरकारान हो प्रकल्प बेगोबेग फाटीं घेवचो अशें ग्रामस्थांनी मागलां. लोटलीचे आमी वास्को सोडो जावपाक दिवचे नात, पूण गांवांतल्या लोकांक मोबायल फ्रिक्वन्सी मेळना म्हण जियो टावराक मात सगळ्यांनी येवकार दिला. आयतारा लोटलीची ग्रामसभा जाली. जुवारी न्हंय वाचयात, आमकां गांवांत सागरमाला नाका, आमची शेतां आनी खाजनां वाचयात अश्यो घोशणा दीत आनी तकटे दाखयत लोकांनी ग्रामसभेत रासय जातली जेटीक खर विरोध केलो. मोबायल टॉवर, स्पीड ब्रेकर, सायन बोर्ड सारकेले विशयांचेरय ग्रामसभेत चर्चा जाली. प्रोजेक्ट जो आमच्या गोंया येता रासय जेटी, वी आर टोटली अपोजिंग दिस प्रोजेक्ट बिकॉज वी डोंट वॉन्ट द पीपल हॅज अ टोटल ऑब्जेक्शन अँड दॅट्स हाव वी रिक्वेस्टेड टुडे Gram Sabha with a whole village attending this Gram Sabha. We are totally rejecting this project and we urge government to take up this issue seriously and scrap this project and move somewhere. It is to inform you that the village of Locally are opposing the nationalization of River of Goa at Rasai. Central government, Sagamala project aimed to increase cargo by using our Rasai ferry jetty to supply cargo all over India. याचे इंटेन्शन असताना रासायनच्या cargo अनलोड करपाक आणि फ्रॉम रासायनिक टू सप्लाय ऑल ओव्हर इंडिया. हे आमच्या नेत्यांना परमिशन दिवपाक आमच्यानी कंप्लीटली ओपोज करपाक जाय. सगळ्यांचो तुमचो सपोर्ट जाय. ग्रामसभेत घेतिल्ल्या थारावांचेर उलयतना लोटलेचे सरपंच फिलिपिना फर्नांडिसान सांगले, राष्ट्रीय प्रकल्पातलो माल देवपा खातीर रासयची जेटीचो वापर करपाक सोदतात, पूण लोकांची जिविताक धोको आशिल्ल्यान लोकांनी व्हडा संख्येन हजर रावत रासयच्या सागरमाला प्रकल्पाकच विरोध केलो. गांवांत कोणाकच हो प्रकल्प नाका आनी ते खातीर जेटीय नाका. मुड्डेर जिओचो टॉवर उबारपाचे निर्णयाक मात सगळ्यांनी येवकार दिलो अशेंय तिणें सांगलें. पळयात.
People have objected this Sagarmala project in huge number, and we are opposing it. The Lotolim village panchayat along with the villagers is completely opposing this project for the benefit of people. We are facing very much difficulty in getting the range, so there are no towers as yet come. That BSNL only one which is functioning here, and one more is set up, which is Indus Tower, but it is still not functioning yet. So people want some more frequency to get to for their mobile. So we want that Jio tower to be installed in Lotolim village, and it is we are going to place it in Murti, that is in Panchayat area. And regarding the heavy vehicles, that causes problem to the ward people in ward number 4 DOT. So we are going to put signboards mentioning the timing and the speed limit. लोटलीच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. सेंद्रिय सारें वापरून शेतागरात कृषी मंत्री विजय सरदेसाईन शेतकारांक उलो मारला. रासायनिक सारी वापरून घेतिल्ले पिकावळींतल्यान कांकरा सारक्या दुयेंसांनी वाड जायत चल्ल्या. ताका लागून आतां सेंद्रिय सारें वापरपाचो वेळ आयला. सेंद्रिय सारें वापरून काडिल्ल्या पिकाक बरो दरय मेळटा आनी तें सुरक्षीत आसता अशें ताचें म्हणणें. फातोड्डेच्या शेतकारांक भात बियाणे वाटपाच्या सुवाळ्यात तो उलयतालो. मडगांवच्या रवींद्र भवनात आयतारा ही कार्यावळ जाली. विजय सरदेसाईन आपल्या खर्चांतल्यान ही बियाणी वाटल्या. आतां जालां कितें, सारें जाय, सारें कित्याक जाय, बेगीन वयर सरपाक जाय. तें ऑर्गेनिकूय सारें मारून तितल्याच बेगीन वयर काडूं येता. आनी पीक जें मेळटा ताका प्रेसूय चड मेळूंक शकता. आतां आमी फादराक कित्याक हाडलां हांगा, इतल्या खातीर कित्याक तुमकां एक दिसपाक जाय की बाबा इन्स्टिट्यूशन जें आहा, एक चर्च आसलें इन्स्टिट्यूशन, तें पसून ऑर्गेनीक फार्मिंगाक गोंयांत सपोर्ट करपाक फुडें आहा. ऑर्गेनीक फार्मींग म्हणटा गरजेचें, कित्याक जेन्ना कॅन्सर मनशाक जाता तेन्ना ते क्रिस्तांव काय हिंदू काय मुसलमान म्हण पळोवन जायना, तो सगळ्यांक जावपाक शकता. आनी तो हे कॅमिकला खातीरूच जाता. थळाव्या व्यापारांतलें कोबी पर्यटन व्यापारांतल्यान लाव घेवंक शकता, पूण तेच बरोबर गोंयांत येतल्या पर्यटकांकय व्यापाराचो लाव जावपाक जाय अशें विजय सरदेसाईन फुडें म्हटलें. आय एम ऑफ द ओपिनियन दॅट टॅक्सी बिझनेस म्हणटा तो गोंयकाराच्या हातांत उरूंक जाय, बिकॉज इट इज एन एन्सिलरी ऑफ द टुरिजम बिझनेस. टुरिजम स्टेक होल्डर्स शूड बी गोवन्स अँड बेनिफिशरीज शूड बी गोवन्स. पूण जो गेस्ट येता, जो विजिटर गोंयांत येता, जो टुरिस्ट गोंयांत येता, आमचे हिंदू भशेन एक हें आहा, अतिथी देव भव, म्हळ्यार द टुरिस्ट इज गॉड, शूड बी ट्रिटेड लायक दॅट. सो टॅक्नॉलॉजिकल इंटरवेन्शन टू गिव देम अ बेटर डील शूड बी देयर, अदरवायज कॉम्पिटिटिवली वील लूज. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. दिवचल नगरपालिकेन आपल्या 12 प्रभागांनी 150 टॉयलेटी बांदून दिवपाचें थारायला. दिवचल सुंदर करपाचे मोहिमे बरोबर दिवचल उक्त शौचविधी मुक्त करपाचे दिकेन पालिकेन मारिल्लें हें नवें पावल. नितळ दिवचल ही मोहीम दिवचल पालिकेन बरे भशेन राबयली. आतां दिवचल पालिका वाठार उक्तो शौचविधी मुक्त करपाचे दिकेन पालिकेन पावलां मारल्यात. नगराध्यक्ष सतीश गांवकारान हे विशीं माहिती दितना सांगलें की नगरपालिका वाठारांत हालींच तांणी भोंवडी काडून पळोवणी केली. हे पळोवणेंत कांय घरांक टॉयलेटीच नाशिल्ल्यान उक्ती सुवातेर संडास करता आशिल्ल्याचें तांकां दिसून आयलें. सुमार 71,12,000 खर्च करून 12 वॉर्डांनी सुमार 150 घरांक टॉयलेटी दिवपाचें थारायलां. सतीश गांवकारानच हे विशीं माहिती दिली, पळयात. बिचोली नगरपालिकेन तेच्या उपरांत सर्वे केली आनी प्रत्येक घराक एक शौचालय, जेचे कडेन शौचालय ना पळय तांकां शौचालय दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी तातूंतसून त्या प्रयत्नाक आमकां यश येयलें. आनी जेणे करून बिचोले म्हणटा ते 12 वार्डान म्हणटा ते 150 शौचालय आहा पळय ते बांदपाचें काम म्हणटा ते फुडल्या विका पासून म्हणटा आमचें कंप्लीट स्टार्ट जातलें. ताका आमकां गव्हर्मेंटान जो आमकां 14 फायनान्स जो दिल्लो पळय म्युनिसिपालिटी, त्या 14 फायनान्साचो 71,12,700 रुपया खर्च करून म्हणटा ती बिचोली नगरपालिका म्हणटा ती हे शौचालय उबारतले. जेणे करून प्रत्येक नागरिकाक, बिचोलच्या नागरिकांक हांव विनंती करता की तेंच्यांनी हे शौचालय उबारता आसतना प्रत्येकान सहकार्य करचें, जेणे करून तो शौचालय कंप्लीट जावचो हेचेर. आनी त्याचो फायदो म्हणटा ते बिचोलच्या आमच्या ज्या वंचीत असे लोक आसा पळय टॉयलेटी पासून, तेंच्यांनी तो योग्य फायदो करून घेवचो. वार्ड नंबर 3, 4, 6, 7,
9 आनी 12 अशे म्हणटा ते 6 वार्डांनी म्हणटा ते पब्लीक टॉयलेट बांदतले जेणे करून थोड्या लोकांक जागो नासता पूण ती जाग्याची जागो नासल्या कारणान तांकां बांदपाक मेळना पूण ते एटलिस्ट ह्या हेचो तांकां युटिलायज करपाक फायदो जावचो ह्या उद्दिश्टा फुडें दवरून आमी हे कम्युनिटी टॉयलेट बांदतले. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. रेव्होल्युशनरी गोवन्स संघटनेन निसर्ग संवर्धनाचे दिश्टीन महत्वाचे पावल उबारला. ग्रीन गोवा शीर्षका खाला झाडां रोवपा बरोबरच पावसाच्या उदकाची साठवणूक आनी सौर उर्जेच्या प्रसिद्धी खातीर ही संघटना वावर करतली. पर्यावरण संरक्षणाचे दिश्टीन हातात घेतिल्ल्या ह्या कामात गोंयकारांनी तांकां सहकार्य करचे अशेंय ताणें मागला. लोक व्हडा संख्येन हे मोहिमेत वांटेकार जावचे हाचे खातीर ताणें एक वेबसायट तयार केल्या. सो आमी एक इनिशिएटीव स्टार्ट केल्ली आसा की ग्रीन गोवा इनिशिएटीव. हितून आमी डिफरंट टायप्स प्रोजेक्ट्स हातीन घेतले. हितून फर्स्ट जो आसतलो ट्री प्लांटेशन आसतलो, ट्री प्लांटेशन ड्रायव थ्रू आउट गोवा. सेकंड जो आमचो हें आसा तो वॉटर हार्वेस्टिंग, सगळ्यान इम्पॉर्टंट, कारण उदकाची समस्या तुमी जाणा अंजुनेम डॅम, सेलावलीम डॅमाचे जे उदकाचे लेवल आसा ते सकयल पावल्ले आसा. गोंयच्यो आमच्यो बांयो आसा ते पोल्यूट जाल्ले आसा आनी कितलेशेच प्रॉब्लम चालू आसा लोकांक उदकाक लागून. कितल्याशा गांवांनी उदक पावना. जाल्यार ते वॉटर कन्जर्वेशन कशें करपाचें, कित्याक करपाचें हेचे अवेरनस आमी करतले. हेचे बारीक बारीक प्रोजेक्ट्स कितें आसा ते गांवांत व्हरतले. आनी थर्ड जे आसा आमचे सोलर जे गोवोरमेंटान आज पॉलिसी आमची नोटिफाय जाल्ली आसा सोलर पॉलिसी, जाल्यार ती पॉलिसी लोकां मेरेन कशी पावपाक जाय आनी गोवोरमेंटान कशें भितर एक इनिशिएटीव घेवपाक जाय. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. मडगांवचे होली स्पिरीट चर्चीचे पुरुमेताचे फेस्त आयतारा व्हडा उमेदीन मनयलें. मडगांव आनी वाठारांतल्या भाविकांनी व्हडा संख्येन फेस्ताक हजेरी लायली. घरात लागतल्या वस्तूंचे पुरुमेत पावसादी करून दवरपाक हें फेस्त संद दिता. होली स्पिरीट चर्चीच्या वाठारांत लागिल्ली फेरी सप्तकभर मनशांनी गजबजली. कड्डण, कांदे, मिरसांगो, हळसाणे, लोणची, सुकें नुस्तें, नाल्ल, सोलां, मातयेची आयदनां अशी जायत्या वस्तूंची खरेदी करपाक लोकांच्यो घिट्टी पडल्यो. ते भायर कपडे आनी फर्निचराचे मांडूय लागिल्ले. पळयात. In the name of Jesus, we can do wonderful work. The church lives in families. That is called domestic church. The church lives also in a small Christian community. That is called church at a grassroots level. And beside that, university. Church is one, holy, Catholic, Apostolic. And church, with that power of Jesus, we can bring new life to the whole world. And Jesus said, you are the light of the world, you are the salt of the earth. By celebrating this feast, the church is renewed to go back to their roots. तेच जावन आसा आमचे पुरुमेंत करपाचें. पण आतां चडसो पुरुमेंत करपाक सोदिना. गोंयकाराचो पुरुमेंत म्हणटा तो डेली बेजीस जाला. देखून हांव म्हणटा की आदली परंपरीक आसा तें आमी सांबाळून दवरपाक जाय. कित्याक आयज काल तूं पळयता फेरी आमची हे लायन भोंवताली, इगोर्जे समोर भोंवताली, पूण आतां ना. आतां ताका दुसरोच हें दिला दुगार. थंय लोकांक वचपाक थोड्याक घोमोना खंयची वस्त खंय मेळटा ती. देखून फेस्त करतल्यांनी आनी पावणी व्हरतल्यांनी हे लोकांक दिशा दिवंक जाय खंयचो वेपार खंय मेळटा. हे प्रमाणे सगळे लोकांक फेस्ताची परबी दिता. जायते गोंयसान लोक हे फेस्ताक येता कितें आपल्या वेपार घेवपाक. ताका हांव परबी दिता. अशेंच तांणी हे फेस्ताचे परंपरीक सांबाळून दवरचें आनी मानून दवरचें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.